Juanvak Prokasovnni मोइजेसाचें आनी मेंढऱ्याचें गीत Ch.15 तेन्ना एक व्हड आनी विचित्र खुणा हांवें देखली. 7 देवदूत 7 नोश्टां घेवन आयले. ही निमाणी नोश्टां, कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या क्रोधाची शिरांत सोंपतली. मागीर उजो लागलोले कोंचेचो एक दर्या कसो हांवें पळयलो, आनी जाणी सावजाचेर आनी ताचे मुर्तीचेर आनी जाचें नांव एका आंकड्यान दिल्लें आसा त्या मनशाचेर उजवयत वेलें, तांकां हांवें पळयलीं. हीं कोंचेच्या दर्या सोशीं उबीं आसलीं. देवान दिल्ल्यो किन्नऱ्यो घेवन तीं देवाच्या चाकरा मोइजेसाचें आनी मेंढऱ्याचें गीत गायतालीं. सर्वेस्परा सर्वपदवेदार देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तृत्वां. राष्ट्रांच्या राया कितल्यो नितिवंतपणाच्यो आनी स्वताच्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा कोण तुजें भें धरिना जायत? तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत? कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुज्यो फर्मावण्यो सगल्यांक थाव्यो. देखून सगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुजे मुखार साश्टांगी पडटलीं. नोश्टांचीं 7 आयदनां. त्या उपरांत स्वर्गार गाभारो म्हणजे देवाचे गोवायकेचो तंबू उक्तो जालो तें हांवें देखलो. 7 नोश्टां घेवन आसले ते 7 देवदूत गाभाऱ्यांतले भायर सरले. ते धवें फूल सोनाचें आंगलें न्हेसलोले आनी तांचे छातयेक भांगाराचे पट्टे बांदलोले आसले. तेन्ना 4 जिव्या रचनांतल्या एकान 7 देवदूतांक 7 भांगाराचीं आयदनां दिलीं. हीं सासणाच्या सासणाक जियेतल्या देवाच्या क्रोधान भरलोलीं आसलीं. देवाचे महिमे आनी पदवी थावन उपजल्ल्या धुंवरान गाभारो भरलो, आनी 7 देवदूतांचीं 7 नोश्टां सोंपाडसर कोणाच्यानूच गाभाऱ्यांत भितर सरूंक जायनासलें. देवाचें उतर